माझ्या वडिलांची जी म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका सीट मेळ्ळा ते माझ्या वडिलांचे जे जे काम त्यांनी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी आनी जी संदी मेळ्ळा भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर यांचे हांव आभार मानता. म्हाकाय लोकांनी असोच सपोर्ट दिवचो आनी माझ्या वडिलांची जी कामां हांव फुडें व्हरतलो आनी फुडेंय लोकांनी म्हाका असोच आशिर्वाद दिवचो, म्हाका सपोर्ट करचो. सपोर्ट यू और इट इज बिकॉज इज अ पार्टी मेंबर यू फील दॅट तुजो सपोर्ट ताजो सपोर्ट आसतलो तुका? ना, म्हाका सपोर्ट ताजो आसतलो. आमी सगळे पळय इच्छूक सगळे आसता पूण आमी एज अ पार्टी BJP पार्टी आमी सगळे एक आसा. आमी एक जावन आमी हो सीट जिखपाक आमी सगळें काम करता. हाऊ डू यू सी द ओपोनंट कॅन्डिडेट जो केतन भाटीकर आसा जो म्हज्या पक्षा कडेन नातें भरपूर लागीं आशिल्लें, तो सदांच अजुनूय म्हणटा की सुदीन ढवळीकर म्हजो आयडल, पूण आतां काँग्रेसान आसा. सो आयडल आसलो तो काँग्रेसान आसा. सो हाऊ डू यू सी दॅट? अशें आतां ऑलरेडी आमी BJP MGP युती आसा. आणि बऱ्याच बरी न्यूज आज जाल्या की आज रितेश नायकाक भाजपाची तिकीट डिक्लेअर जाली. आणि म्हाका दिसता की आज थोड्या बऱ्या निमित्तान रितेश जिखलोसो दिसता म्हाका. म्हणल्यार फ्रेंड लक्षांत दवर ते वांगडा सगळे बरोबर आसतले, तुमकां फाल्यां परत कळटले वांगडाच भोंवतले सगळे पळय. ऑपोजिशन फ्रेंड म्हणटा जाल्यार भाटीकर तुजो फ्रेंड, ते मागीर उलया. ऑपोजिशन तुजो फ्रेंड म्हणटालो न्ही ते. ऑपोजिशन नाव खंय येतलें? तूं माझ्या ऑपोजिट रावलो पळय. आता सगळ्या कार्यकर्त्याची मागणी आशिल्ली की ज्या पद्धतीने नवीन काम करून थंय पार्टीची उभारणी केल्ली आहा ताच्या चल्याक रितेशाक तिकेट दिवची. हायकमांडान म्हाका दिसता सगळ्यांचे म्हणणे आयकून हे करून आज ताची तिकेट डिक्लेअर केल्ली आसा. काम करना आसतना बेश्टो न्हिदून उठून हाडलो आनी अशें रितेश हो नगराध्यक्ष आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, बापाचे बरोबर काम करता आनी तशें आसा जाल्यार ताका फॅमिली रावतना. रितेश बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण BJPन ताची टिकेट डिक्लेअर केल्या. जोमान बरी ताकद लावन फोंड्या खातीर कितें बरें करपा खातीर फुडें यू हॅव टू टेक एवरी ओपोनंट इन अ व्हेरी सिरियस वे बिकॉज आय नो वन थिंग जे कोण सायडीन घालपाक चल्ल्या पळय हे कोणाची मतां फोडपाक घालपाक जाल्यार तुकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा. इन लायफ यू नेवर बी ओवर कॉन्फिडंट. हांव तर कॉन्फिडंट सुद्दां रावना. यू आर फायटींग वन ऑफ द स्ट्रॉंगस्ट पार्टी आय वूड से इन द वर्ल्ड. आनी BJPची एक गजाल आहा, वेन दे फायट एट अ डिफरंट लेवल. केतन येयलो जिखलो जाल्यार पत्तो मागीर उडकी मारतालो कितें? वॉट इज योर क्लॅरिटी ऑन दॅट? एक्शन स्पीक्स लार्जर दॅन वर्ड्स. कितें म्हणटा कळ्ळें तुका? BJP जिखूंक शकना म्हणून ते काँग्रेसीच्यान व्हरता पळय. माय वोटर्स नो मी.